गुरुदास चंद्रकांत कालेकर, इब्रामपूर हणखणे पंचायतचो एक रहिवासी। हांव एक तुमकां एक विनंती करता की गेल्या 8-10 दिसांक आमच्या पेडणे तालुक्यांत 2 मतदारसंघ, माद्रे आणि पेडणे मतदारसंघ, हे 2 मतदारसंघांत जी वादळ, एका मतदारसंघ वादळ सुरू जाल्लेलें आसा। एक्चुअली हे दुसऱ्या मतदारसंघात जावंक जाय आसलें। पेडणे आमच्या ह्या माद्र्यान कितें जालें, झोनिंग प्लॅनिंगाक लागून। झोनिंग प्लॅनिंग म्हणजे हो जो इंग्लीश वर्ड आसा तो सगळ्यांकूच का सर्वसामान्य लोकांक कळना, म्हणून लोक आसा चलना कितें तरी। पूण म्हाजी एक तुमकां विनंती आहा, तुमी तुमच्या घरांत सगळे प्रत्येक जण शिकलेले आसतले, तेंच्यांनी घरांत बाकीच्या वाड्या भितर तुमी सांगूंक जाय। हांव तुमकां एक मातशें एक जागे करूंक सोदतां, जे माजऱ्यान घडलां ते पेडण्यानय घडपाक जाय। आणि ही एक संदी आमच्या हातची वचंक ना, आसा अजूनय कितें ते करपाक स्ट्रगल आमच्या हे आमचे गांव वाचून दवरतलो जाल्यार। म्हाजी एक तुमकां रिक्वेस्ट आहा की इब्रामपूर हणखणे ग्रामपंचायत जावन आसा, 7 मेंबर आहात वार्ड, पण ह्या झोनिंग प्लॅनिंगाचेर तेंच्यांनी लोकांक जागृत, हे म्हाका दिसता 2 म्हयन्या फाटीक हे जाल्लेले, पण हेजे बद्दल लोकांक हेजेर जागृताय ही जावंक ना। ही जबाबदारी जावन ही पंचायत मेंबर, जे पंचायत मेंबरांनी जे काम करूंक ना लोकांक जागे करपाचे, आणि हे झोनिंग प्लॅन म्हणजे कितें, गांवचो फायदो कितें, गांवचो लुकसाण कितें, हे पटोवन दिवचें काम करूंक ना। पूण ताका लागून ही फाल्यां एक ग्रामसभा इब्रामपूर पंचायतीन दवरलेली आहा। त्या ग्रामसभेत आवर्जून जे सज्ञान 18 वर्सां वयले भुरगे जे आसात, जे जाणटे आहात, जेची शेतां भाटां आहात, जेचे कोणाची शेत नासतले, पूण शेत म्हणजे जमीन ना म्हणल्यार म्हाजें कितें काम ना अशें म्हणूंक जायना, कित्याक तितून आपलो फायदो भितर खूब आहा आणि लुकसाणय आसा। आणि जर तुमकां भविश्यान तुमचे येणारे पिढयेक फायदो जावंक जावो जाल्यार जाका कितें ना जमीन कोण आसा जाल्यार तेंच्यांनी येवकूच जाय। हेचे कारणां सांगता तुमकां। तुमी जाणा आसतले, हे आमचे मतदारसंघांत आयुष हॉस्पिटलाक जमीन गेली, मोपा एअरपोर्टाक जमीन गेली, क्रीडा स्पोर्ट्स सिटीक लागून जमीन गेली। तेजे परिणाम आता लोक भोगतात। आमचे शिकलेल्या भुरग्यांक त्रास जाल्लो आहा जॉबाच्या दृश्टीन, आणि अर्निंग सोर्स म्हणटा तो त्याचा लोकांक कांयच आमकां मेळोंक ना, आतां मेरेन तरी मेळोंक ना। 5% मेळ्ळो आसलो, जर 60% मेळोंक जाय आसलो जमीन गेल्या तो 5% मेळ्ळो म्हळ्यार अशें खूब सांगूंक जायना। पूण आतां एक इब्रामपूर पंचायत फाल्यां ग्रामसभेक अशे जे विशय येतले, हे झोनिंग प्लॅन लावन पंचायत मेंबर हेंचेर पयलीं म्हाजो एक, हांव तेंचेर डायरेक्ट आरोपूच करता म्हणजे हांव पंचायत मेंबरा वांगडा बसलेलो उठलेलो, एक एक्टिव्हिस्ट म्हणना म्हाज्या जिवाक। हांव गांवाचो मनीस, एक्टिव्हिस्ट हो एक 4-5 गांवांत काम करता, पंच हेका वाड्यार एक्टिव्हिस्ट। पण म्हाका एक थार जायना, 8 दीस जाले हांव पळयता बारीक, आमच्या इब्राम पंचायतीन एक मनीस भायर सरोंक ना ह्या विरोधान, झोनिंग प्लॅनाचे आवाज विरोध करपाक। हांव म्हणटा की अशें कितें लोक उगी रावले काय म्हणटा। पूण बारीकसो हांवें कानोसा घेतलो, भोंवलो हांव सगळे कडेन, बारीक हॉटेलांचेर गेलो हांव, आनी खंय गेलो, कट्ट्यार म्हणटा तशें आमचे सारे तिटे आसता ते। पूण लोकांच्या मनात धगधग राग आसा की झोनिंग प्लॅन बद्दल आतां तांकां माहिती सगळी कळली आतां, कळटा तांकां सध्या। हे नाका म्हणटा ते आमकां, जे जमनी आहा ते आमकां फुडल्या येणार 2 पिढयांक तरी सांबाळून दवरूंक जाय आमकां। आणि जर प्रोजेक्ट येता ते बरी गजाल आहा, पूण आमकां तेजो फायदो काय हे फक्त एक कळोंक जाय की बाबा हावजिंग जर येता, हावजिंग एक हणखणची जमीन एक इब्राम पंचायत हावजिंग बोर्डाक वयता, जर हावजिंग बोर्डाक ते आमचे सामान्य गरीब जे आहा तितून बाबा आमच्या लोकल लोकांक कितले फायदो जातलो, कितल्या लोकांक घरां मेळटली, कितले ते बाबा सबसिडीचेर मेळटली, कितें हे कितें कळोंक जाय आमकां। तर आमचो थंय विरोध ना। तर आनी कसलो एक बाबा कंपनी येता, त्या कंपनीन बाबा खंयची जमीन वयता ही आमकां कळोंक जाय। कितें ती जर 2 मेरेन कळना, आणि जर आमी जर वगीर रावले आणि ती जमीन जर तशी जर जो आमचो MLA आहा जो प्रवीण आल्लेकर जावन आसा, हांव सुद्दां तेजो एक कार्य करतो, त्या बद्दल काय वाद ना। पण हे गोष्टीक हांव तेजे कडेन वचपाचे प्लॅन केल्लो आहा। म्हाजे मनीस एक सिस्टम मंडळ कशें घेवन गांवचे इब्राम पंचायत क्षेत्रांत, कित्याक ते प्रवीण भाईक सांगपाक, प्रवीण भाई अशें आहा आमच्या गांवांत आसात जमीन कितली, आणि तितून 2 लाख स्क्वेअर मीटर जर ही इब्रामपूर पंचायत हणखणीच्या गांवची जमीन वयता ती खंयची ती आमकां कळय, आणि ज्या जाग्यार जमीन काय जावंक शकना त्या जमीन प्रोजेक्ट जर येता आमची तेजेर हरकत काय ना। पूण जर मुखाट्यान जर तुमी आमकां लोकांक अंधारान जर दवरून तुमी करतात जाल्यार हितून हांव पयलीं तुजो कार्यकर्तो गुरुदास कालेकार पयली पावल मारतलो आणि लोकांक जागे करतलो। आणि ह्या जे
लोकांक फायदो नासलेले, लोकांक त्रास जाता असले प्रोजेक्ट जाल्यार हांव लोकांक घेवन हांव फुडें सरून हेर सक्त म्हणटा तो विरोध करपाची तयारी आहा. म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक जागे करता फाल्यां. अशें म्हणना की गुरू एक आमचो गांवचो मनीस लोकांक असो फुडें काडून विरोध कित्याक करता. पूण ते ग्रामसभेत येयले असो तुमकां कळचें ना. ग्रामसभेन बरेचसे विशय येतले, तितून चर्चा जातली आणि तितून लोकांक जावं काय नाका. म्हाका तरी दिसता की 90% लोकांक आमच्या पंचायत क्षेत्रांत विरोध आसा, लोक उलोवपाक लागलेले आसा. पूण घरान उलोवन हे जावचें ना. हे उलयलो जाल्यार ग्रामसभेन उलोवंक जाय आणि हे आमच्या सोशियल मिडियाच्या थ्रू आसूं किंवा आनीक आमच्या प्रेसीच्या थ्रू हो विरोध हो आमचो विश्वजीत राणे मेरेन पावोंक जाय की पेडणे हे अशें समजूंक जायना पेडणे मतदारसंघ हो वगीर रावलो म्हणजे सपोर्ट आहा अशें ना. पूण हे आमकां 2 महिने कळलें जाल्यार इतल्यान तो स्क्रॅप जावन वयतलो आसलो. पूण 8 दिसां पयलीं आमकां कळ्ळें की तो प्रोजेक्ट आतां अभियान्स म्हणजे आमकां खबर आहा 1 म्हयनो जो रावलो लोक थंड जाले का परत लोक भायर सरचे ना. पूण पेडणेकार हे भायर सरपाक लागले. तुमी अभियान्साक दवरल्या जाता तेंच्यांनी तो जो प्रश्नच ना. पण आमकां स्क्रॅप हो प्रत्येक पंचायतीन पेडणे मतदारसंघाच्या पंचायतींसून आमच्या हांगसून हे वयतलो की स्क्रॅप करपाचो लोकांची मागणी आहा म्हणून. तेन्नाच हो स्क्रॅप जातलो अशें हांव तुमच्या लोकांकडे विनंती करता की स्क्रॅप म्हणूनच आमचे एक ठराव पास करून घेवपाचो ग्रामसभेक. आणि हो जो टीसीपी मिनिस्टर आसा किंवा आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री आहा प्रमोद सावंत हेकाय कळना की पेडण्यांचे लोकांचे कितें हे आसा मागणी आहा. स्क्रॅप म्हणूनच वयतलो जाल्यार ठराव प्रत्येक आमचे जे पंचायती पेडणे मतदारसंघाचे आणि माद्रे मतदार स्क्रॅप म्हणूनच ठराव पास जावन वचपाचो. स्क्रॅपूच एबियन्स ना. आणि हे काम जातलें 100%. म्हाका जर गॅरंटी आसा हांव रिक्वेस्ट करता परत एकदा सगळ्या लोकांनी फाल्यां ग्रामसभेक इब्रामपूर पंचायत हजर जावपाचे आणि आमी ग्रामसभेत चर्चा हाडून विरोध म्हणून हो 100 न्हू तर 200% विरोध आहा हे आमी दाखोवन दिया. आमी ही आमची मोबायल जे भोगला पळय आणि अजूनही भोगता तेजे परिणाम हे आतां आमच्या हातीन काय उरोंक ना. मोपाचेर आनी आमकां काय चान्स मेळचो ना. पण आसा ते शिल्लक आहा ते आमी घालून बसया नाका. म्हणून आमी सगळे जमया आणि फाल्यां आमी एकठांय येवया आणि आमचो जो आवाज आहा तो आम्ही त्यांच्या जे संबंधित जे खाती आहात टीसीपीचे आसूं मुख्यमंत्र्याच्या हातीन गृहमंत्री हातीन कितें येता त्यांच्या विरोध म्हणून धाडुया. हांव तुमचे रिक्वेस्ट करता परत एकदा हे परत रिक्वेस्ट म्हणचे पडटा की लोक आसा तयार. म्हाका खबर आहा कोण तरी फुडें सरोंक जाय म्हणून हांव फुडें सरलेलो जागे करपाक आणि जे मुद्दे आहा ते सगळे लोकांच्या कानार पडटले. पंचांक विचारुया, पंचांकच आमी धारेर धरया, पंचाकडून खुलासो करून घेवया आणि आमचो जे कितें आहा ते आमच्या लोकांक जे जाय बरें लोकांक भविश्यान आमच्या येणाऱ्या पिढयेक आमी सांबाळून दवरया एक प्रयत्न करया. म्हणून हांकां फाल्यां तुमी सगळे जाण येवचे. हांव अशें हात जोडटा आनी म्हाजे जे 2 उतरां जी उलयलो की म्हाका हांव एक्टिव्हिस्ट न्हू पूण हांव तळमळ लोकां खातीर काम करता आणि तुमी अशें सगळे भायर सरचे आणि लोकांनी लोकां खातीर मदत करची आणि आमचे गोंय सांबाळचें काम करचें अशें हांव तुमकां नमस्कार करता. म्हाजे 2 शब्द सोंपयता.